Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. नमस्कार. आमच्या सत्तरी भागात शेती खूप करतात. आमचे शेतकरी भाऊ शेतकरी बहिणी खूप शेती करतात आमच्या सत्तरी भागात. आणि काजू हे काजूचे शेती खूप करतात आमच्या सत्तरी भागात. ह्या वर्सा 40% काजूचे क्रॉप जो आसा तो 40% ताजे प्रोडक्शन कमी जाल्लें आसा. हाजे कारण एकच की ह्युमिडिटी खूप वाडल्या, एनवायरमेंटा खातीर ह्युमिडिटी खूप वाडल्या. ताज्या भायर एक टी मस्किटो म्हणून येता, तोय बी किडो आमच्या ह्या काजूच्या झाडांक लागिल्लो आसा. ह्या कारणा खातीर पयलींच 40% आमची जी काजूचो जो क्रॉप आसा तो अंदून कमी जाल्लो आसा. ताज्या भायर जो ह्या 8-10 दिसां आमी जो पावस पळयला, सत्तरी भागांत खूबच पावस लागला. ह्या कारणा खातीर 80% आमचो काजूचो जो क्रॉप आसा तो टोटल डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. आणि ह्या कारणा खातीर आमचे जे शेतकरी भाव आनी भयणां आसा तांकां खूब नुकसान जाल्लें आसा. हे आमचो जो 80% तरी काजूचो क्रॉप आसा तो डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. आणि हाजे खातीर हांव मागता आमच्या सरकारा कडेन, हांव मागता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की ताणें आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक मामलेदाराक आदेश दिवचो आनी तांकां सांगचें की मातशें वचून सर्वे करात, असेसमेंट करात. आणि जे आमचे हे शेतकरी आमचे भाव भयणां आसा तांकां मातशें कंपेन्सेशन जाता तितले बेगीन दिवपाक वचो प्रयत्न करचो. कित्याक हांव जेन्ना हांवें म्हायती काडली, कित्याक म्हाका सांगिल्लें आसा की हो जो नुकसान जाल्लो आसा आमच्या तर शेतकऱ्याक तर 25,000 रुपीज पर मिनिमम तर हेक्टर तर मेळ्ळे जाल्यार तांचो पळय लाखांचो जो नुकसान जाला थोडे तरी तांची भरपाई जातली. कित्याक हो आमचे इतले हे गरीब बाबडे शेतकरी ते फक्त शेती करून आपले पोट भरतात आणि हे लाखांचे नुकसान तांकां अशें जावपाक लागले जाल्यार परत ते आनी शेती करपाक हातच घालपाना. प्रत्येक फावटी अशें फाटल्यान सरतले की आमकां आतां शेती करपाची ना म्हणून. हें आतां हाजे फुडें जावचें न्हय. आमी शेती जाता तितले फार्मींग आमी प्रमोट करपाक जाय. म्हणटकच पयलींच आमी पळयलां ओवर द इयर्स आमचे फार्मींग इन गोवा खूब कमी जाल्लें आसा. ह्याच कारणां खातीर खूब नुकसान जाता, तांकां प्रॉफीट मेळना म्हणून खुबशे लोकांनी फार्मींग करपाचें बंद केलां. आणि आमचे सत्तरी भागांत जे काजू क्रॉप आसा तो आतां डिस्ट्रॉय जावन जे लाखांनी रुपयाचें जे नुकसान जालें आमच्या शेतकऱ्यांक तें मातशें तांची भरपाई जावची आनी तांणी फार्मींग बंद करचें न्हय. फार्मींग आमी आनी प्रमोट करपाक जाय म्हणून हांव मागता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी जात तितले बेगीन आदेश दिवचो आनी जात तितले बेगीन आमच्या शेतकऱ्यांक हे कंपेन्सेट करचे. कित्याक हे फक्त सत्तरी तालुक्या पुरतेच न्ही, कित्याक आमचे जे काजू आसा ते आमी दुसऱ्या तालुक्यांनी पळयता. काणकोणाय आसा, केप्याय आसा, सांग्याय आसा, पेडण्याय आसा. म्हणटकच हे सगळे गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी हे ह्या कारणा खातीर, ह्या पावसा खातीर, थंडरस्टॉर्मा खातीर, हे वेगळ्या वेगळ्या कारणा खातीर हाजे क्रॉप आतां अंदून डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. म्हणटकच हांव परत आनी एकदां मागता की आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन हाजेर ऑफिसरांक आदेश दिवन जाता तितले बेगीन आमच्या शेतकऱ्यांक कंपेन्सेट करचें. देव बरें.